नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया घोसाळे रवा फ्राय। हे हांवें घोसाळे घेतलां। हे घोसाळे ताचून आमकां ताज्यो फोडी करून घेवपाक जाय। घोसाळे हांवें ताचून ताज्यो फोडी करून घेतल्यो। हे पळयात, अश्यो करून फोडी करून घेवपाक जाय। घोसाळ्याच्या फोडींक हांव मीठ लायतां। तुमी तुमचे चवी अनुसार मीठ घालात। तातून हांव घालतां अर्दो चमचो मिरचीची पावडर, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। मिरचीची पावडर आणि हळदीची पावडर घोसाळ्याच्या फोडींक लावून घेवया। फोडींक मीठ आणि मसालो असो लावून घेवपाक जाय। मीठ आणि मसालो लायल्यानंतर रोखडी फ्राय करून घेवपाक जाय, कारण मीठ लायल्यानंतर घोसाळ्याक रोखडें उदक सुट्टा। आता आमी फ्राय करपाक घेवया। हो हांवें रवो घेतला आणि आता फोडींक हे रवो लावून घेवपाक जाय। असो करून दोन्ही वाटल्यान रवो लावून घेवपाक जाय। फोडींक दोन्ही वाटल्यान असो रवो लावून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातून हांव तेल घालून घेता। तेल तापले तशें तातून आमी फोडी घालून घेवया। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या आणि आता ताजेर झाकण घालून शिजोवन घेवया। आता आमी फोडी परतून घेवया। फोडी दोन्ही वाटल्यान बऱ्यो फ्राय करून जाल्यो आणि फोडी बऱ्यो शिजल्यो। आता हांव काढून घेता। घोसाळ्याची काप फ्राय, घोसाळे रवा फ्राय, फ्राय करून रोखडी जाता, खूप वेळ लागना, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।